भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. हांव देखून ह्या देवाक देवान आमकां आयजान एक दीस दिला. बरो फायदा काडून ह्या दिसाचो ह्या हेच्या विशयान आदार मागुया. हे मिसान मी भेटयता स्टेफी पिंटो अज्या आत्म्याक पासत मागुया किरेतपणे तिचे पासत मागूंक लायला. आयज बर्थडे मेरिलीन आल्मेडा, वेरोनिका फेर्नांडीस, जुझे इलियस विएगस, रेगन विएगस आनी कोण बर्थडे मनयता तांचो उगडास करुया. तेचपणी काजाराचे वर्साचो दीस फ्रांसीस कातरीन पेरीस, नेविल एलिता डिसोजा आनी कोण काजाराचे वर्स मनयता तांचो उगडास करुया. खरीतपणी दुयेंती पासन मागुया. एकामेका पासन मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी परब करता भगवान जॉन बॉस्को. जॉन बॉस्कोची परब आयज आमी मनयता. देवाक दिनवासया हे सांताच्या देण्या पासत ताणें आपल्या जिवितान जायतें बरें केलें. इल्ली खबर मागीर आमी करची. खरीतपणी देवाचेर विस्वास दवरी देवाचेर आनी फुडें कामाक हात घाली. कित्याकूच बियागना आडकोडींक फाटीं सरोंक ना. देवाचेर गोठ भावार्थान तो चल्लो आनी संवसारांत जायतें बरें केलें. आमी ताचे लागीं शिकुया देवाचेर सदांच भावार्थ आमी दवरूंक हे भावार्थान बरें क्रिस्त जिवीत आमी जिवंक. हें तेणें आमकां फाव सांग ताचे विनवणी हे मिसान मागुया. देवाक हें मागणें मानुच्याक ओडकून घेवया आमी पातकी म्हणून सगळें आमच्या पातकांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. तुका धरून म्हणुया हांव पातकी सर्वोधिकार देवा आनी तुमकां वावणेलो विचारूंक सांगता. कोणाची संतानान उत्सर वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमचो अपराध अमचो व्हड अपराध ह्या भाशणांत भाग्य सदांच अखबार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां वावणेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद बिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावून आमेन. सर्वेस्परा तूं सोर माया मोगाची आनी संतोसाची जोत भगवान जॉन बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापूय आनी शिकवणार जावन तुवें हितून काडलोय. ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे वरी आमची काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुजे शिंपत्तून हाडूंक तुजी सेवा करूंक आमकां कुरपा तूं दी. हें आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससणेच्या ससनान बसून देवाची उतर आयकुया. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटये वेलें वाचप. बाबा भयणीनो,
आमचे भोंवतणी इतल्या मनशांची गोवाई पळोवन आमकां जोड कोत्ता ते सगोट पयस करुया. भोव करून पातक, कित्याक ते आमकां सोंपेपणी चिकटता. आमी धांवूंक सुरू केलां, तिरायेन धांवत रावुया. जेजूचेर आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी सोपाटणाराचेर आमचे दोळे लावून दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेलचें आसलें, ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पळे नासतना कुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचेर पातक्यांचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियालात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाका. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां आजून रगत वारोय पर्यान झुजूंक पडूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटोली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटोली. ताची भक्ती कोतल्या मुखार म्हज्यो आंगवणो पालतलो. गरिबांक दादोशी जायसोर खावंक जेवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटोली. तांची काळजां शांतीन जिवो सदांकाल. जबाब, सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटोली. सगळीं प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेलून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं ती सोमेस ताचे मुखार मान बागयतली. जबाब, सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटली. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर चियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताची चाकरी कोत्तलीं. फुडल्या पिंकांक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. आजून जल्मा येवंक नासलोले पोरचेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब, सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाकांटली. उद्गार. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक 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 ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू पोत्तून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची एक व्हडली उरपोंच ताची सोयशी एकटवली. तो दर्याचे दोळेर आसलो तेन्ना जायरूस म्हटलेलो देवस्थानाच्या ओळीकारांतलो एकलो ताजेशी आयलो. ताका पळोवन ताजे पांयां पडलो. ताजे कडेन एक व्हड उपकार असो तो मागूंक लागलो. जेजू मन्नाचे तोणेर पावल्या. हे हात तुजो दवर तुजेर तिका बरी कर. आनी ताजे बरोबर तो गेलो
आनी पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. 12 वर्सांची रोकपाट जालेली एक बायल आसली. साबार वयजांच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय सगळे आपले दुडू खर्चूनय कांयच तिका गूण पडलो नासलो. अदीक पाश ती जाताली. जोरीची खबर आयकून लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान ती गेली. ताच्या आंगोसराक हात तिणें लायलो. ताच्या आंगोसराकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रक्ताची जोर सुकली. आपूण पिड्यांतली बरी जाली म्हूण तिका जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर सरून गेलो म्हूण आपशींच ओडकून जेजू लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोसराक कोणें हात लायला? ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका केंचता म्हूण तूं बरे भशेन पळयता, तरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें कितें म्हणटाय? कोणें हें काम केलां तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारीत रावलो. तेन्ना आपणाक कळना तें ओडकून ती बायल भिवन लागीं फुडें येयली. मुखार ताचे सोर पटून सगळें खरें तें तिणें सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच, तुजे पिडेंतली मेकळी तूं जा. तो उलयता थंय आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत धाडलेले मनीस पावले. ताणें म्हणलें, धूव तुजी भायर पडली, गुरीची कांय त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, भियेनाकाय, बाबाट मात दवर. ताणें पेद्रूस जाकोब आनी ताचो भाव जुमाव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतच जेजून गोडबोड जाता तो देखलो. लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तें पळोवन भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, कित्याक तुमी म्हूण गांवल्ल्यात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. लोक ताका आसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आवयक आनी आपल्या सांगात्यान घेवन चेडूं आसलें थंयसर तो भितर गेलो. चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणगे चेडवा तुका हांव सांगता, उठ. रोखडें चेडूं उठून भोंवंक लागलें. 12 वर्सां ताका आसलीं. लोक अजाप जावन बारीन तो टाकलो. कोणाकूच तें गोमयना जावच्याक जोडजोडीत तांकां ताणें फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हाका तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, आयज भाग्यन जॉन बोस्को सालेजियान ह्या संस्थेचो घडणार ताची परब म्हण तुमी जाणात आनी तुमी आयकलां. भाग्यन जॉन बोस्को जल्मलो बेच्ची म्हणटा त्या गांवांत, इतालियाक बेच्ची. जल्मलो 16 ऑगस्टाचे 1815 1815 ह्या वर्सात जल्मलो बेच्ची म्हणटा त्या गांवांत. गरीब फामिलीचो. ताची माय शेतकामत, एकदम गरीब. त्या गरीब फामिलीन हो भुरगो जल्मलो. 2 वर्सांनी पाय ताजो मेलो. म्हणटा सगळी जबाबदारी मायचेर पडली. म्हणटा माय शेतांचें काम करून वो बारीक बारीक वावर करून हे आपल्या भुरग्याक पोसताली. जॉन बोस्को वाडटा वाडटा देवान ह्या भुरग्याक जायते गूण दिलेले. मुखेल गूण म्हणटा पळय तो मोग देवाचो आनी मोग भुरग्यांचो. म्हणटच हो मोग देवाचो ताच्या काळजान वाडटा वाडटा वाडत गेलो. तो इस्कॉलाक वचोंक ना टील द एज ऑफ 15. 15 वर्सां पासून इस्कॉलाक गेलो ना. मायन हेल्प करी घरा. तांची मेंढरे राखूंक, शेड्यो राखूंक, दुसऱ्या गोश्टींचें काम करूंक मायन हेल्प करी शिकप वचोंक ना करप. पूण भाग्यनपणान वाडत वाडत वेतालो.
जायते भुरगे ताका दिश्टी पडटाले, वाडीस भुरगे. आनी त्या भुरग्यांचो बॅकग्रावंड चड करून ऑफन्स, माय पाय नासलेली, बऱ्या घरा बांदले न्हू असले भुरगे ताका रस्त्यार दिश्टी पडटाले. दादागिरी, मस्ती, जायतें वायट करता पळय ते. आनी ह्या भुरग्यां पासून कितेंय करूंक तो सोदी. म्हणटा आपणाची आस पाद्री जावपाची, मागीर तो सांगता. आनी 15 वर्साची पिरायेर सेमिनारीन भितर वेता पाद्री जावन. आनी पाद्रीपणाचें शिकता आसतना ताका एक दीस सयेक मेळलो प्रिझमाक विजीट करून. ताका प्रिझमाक विजीट करून ह्या सेमिनारिस्टांक ताणें व्हेलें. आनी थंय विजीट करता आसतना त्या कैद्यां लागीं उलयता आसतना ताका गमलें हे चडशे भुरगे माय पाय नासलेले, ऑफन्स, रस्त्यार भोंवपी, दादागिरी करूंक पावल्या कित्याक तांकां देवाचो मोग, पेल्याचो मोग ना. आनी ताणें येवचेलें आपूण पाद्री जातोच देवाचो मोग ह्या भुरग्यांच्या काळजान घालतलो, तेंचे पासर हांव वावुरतलों पाद्री जाल्या उपरांत. आनी डॉन बॉस्को 26 वर्सांची पिरायेर एट द एज ऑफ 26 पाद्री जाता. पाद्री जाल्या उपरांत पयलो आपली ती संस्था रोखडी घडयना. तो ऑरेटरी ऑफ सेंट डॉन बॉस्को रोखडी घडयना. कित्याक जाय तेन्ना पळयता, हांगा थंय भोंवता आनी फायनली थंय वचिता ह्या भुरग्यांक एक संस्था घडोवंक सोंपें न्हय, हो काम करूंक सोंपें न्हय. पूण तरी आसतना देवाचेर पातयेवन एक सुपुल्लें घर तो विकतें घेता. आनी घर विकतें घेता तुरी म्हणटा पळय त्या गांवान इताल्याकूच. आनी ते भुरगे वाटेर भोंवताले, मस्ती करताले, त्या भुरग्यांक तो आसरो दिता. त्या भुरग्यांचें बोर्डींग कशें जाता. ते भुरगे थंय रावतात आनी थंयसरूच शिकतात. तांकां कितें तरी तो काम शिकोवंक सोदता. बेकार भोंवतच सगळी मस्ती भायर सोदता म्हण तो जाण आसलो. त्या पासून भुरग्यांक कितें तरी शिकोवंक. आनी भुरग्यांक जे आतां मॉडर्न टायमार शिकयता तांकां ह्या भुरग्यांक तो शिकोवंक लागलो आपणाच्या इस्कॉलान. बाय एंड बाय जायते भुरगे जाले. पयलो फकत चेड्यांक तो वावुरतालो. उपरांत ताका एक सिस्टर मेवली, मारियम मझारेल म्हणटा सिस्टर. तेज्या आदारान ताणें चेडवांक कितें सुरू केलें, डॉटर्स ऑफ ऑलरेडी ह्या नांवान एक ऑरेटरी चेडवांक सुरू केली. आनी तो चेड्यांक आनी ते सिस्टर चेडवां पासत खूब वावुरताली. ताचो एक विस्वास म्हणटा तो देवान भुरग्यांच्या काळजांत कितें तरी बरेंपण घातलां. हें बरेंपण आमी सजून भायर काडूंक जाय. आनी तो वावुरलो ह्या भुरग्यांचें कितें बरेंपण आहा तें भायर काडूंक. तांकां समजतालो, संसतालो, कितें मस्ती केल्या तांकां रोखडो तापय नासलेलो, मारी नासलेलो, भरपूर समजुनी तो घेतालो. कित्याक जाण आसलो ह्या भुरग्यांच्या काळजांत कितें तरी बरेंपण आहा आनी तें बरेंपण भायर काडूंक तो वावुरलो. तो जिवत आसतना जायते ताजी घरां इताल्याकूच पयलीं जायतीं घरां सुरू जालीं. 2000 सुमार ताका पाद्री ताज्या संस्थेन भितर सरले. आनी तो चड करून इताल्याकूच काम करी. उपरांत पाप साहेबाक ताणें वचोन सांगलें आपूण इंडियेक वचोन खुशी दाखयता म्हणून. पूण ते इंडियेक येता म्हणून जायतीं वर्सां तांची तयारेची गेली. उपरांत इंडियेक आयले. आनी डॉन बॉस्को जायतें काम केले उपरांत तो सुमार 80 वर्सांचे पिरायेर मेलो. 83 टू बी एक्झॅक्ट. आनी मेल्या उपरांत थोड्या वर्सांनी ताका आल्ताराचो मान इगोर्ज दिलो. सांगून हो मनीस भावार्थाचो देवाचेर विस्वास दवरपी आनी भावार्थान ताणें संवसारांत जायतें बरें केलें. सो ताजे लागीं आमी शिकुया. आमी देवाचेर भावार्थ धरूंक, कितें आमी करता पळय तेन्ना सदांच देवाचेर पातयेवंक. आनी जशें आमी वाचपान आयकलां शुभ वर्तमानान जेजू 2 मिलाग्री करता भावार्थाक लागून. एक रात पाठ जाल्लेली आसतली. 18 वर्सां ह्या दुयेंसान खूब संस्थाली. जायत्या दोतोरांची भोंवलेली, जायतो पयसो खर्च केलोलो, बरी जायनासली. आयज येता जेदुशी फकत ताजें आवरण हांगाच्या हात लायता, बरी जाता. दुसरो एक
सिनागॉग कपालाचो वडील ताची दुयेंत आसलेली तो जेरुशी येता मागूंक म्हजी दुयेंत आहा मातशें बेगीन यो आनी तो उलयता आसतना ताचे घरचे मनीस आतां सांगूंक तुजी मेली गुरुची काणी कित्याक आपयताय तेन्ना जेजू ताका सांगता बाबाट दवर ते सांगतात मेली जेजू सांगता बाबाट दवर बरी जातली आनी तो बाबाट दवरता जेजू तांगेर येता दुयेक ताजें बरो करता इश्टानो आमी बिसाक येता कितले फावटी बावार्थ मागुया आमी बेश्टे बावार्थी म्हणून तोंडान उच्चारता पूण आमकां जाय त्या तोंडाक बावार्थ ना आमी तर बावार्थान चल्ले बावार्थान तर आमी कितें केलें आमी जायत्यो अजापां आमच्या जिवितान पळयतले तर आयज दोबोस्कोच्या मजगतीं खेरीतपणे आमकां एकेल्याक मागुया देवाचेर घोट बावार्थ दर ह्याच बावार्थान बरें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी हें मनान धरून मीस आमचें चालू दवरुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. आमचे दोन हात उबारून भेटोवन एक आमी गायन गावुया. C1 पान 28 C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्परा भेटोया. आमचे दोन उबारून देवावालू ओडोया. आमचे दोन उबारून देवा कडच्यान मेळुया. ताच्या मोगाचेर वचून आमचो मोग भोगुया. दोरया भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोट पिता देव बापाक मानता तसल्यान जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मनान थारी बोयवेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सोबेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन भोवमोगाड बापा जरीचे कश्टान मरणाच्या समर्पणान सगळ्या संवसाराच्या पातकांचें बोगसणें तुवें आमकां व्हडे दयाळायेन फावो केलें. तीच भेटोवणी भाग्योंत जॉन बॉस्को तुज्या भक्ताच्या मनाक आमी समर्पिता. म्हळे पासून मानून घे आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कोर हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं. आमचे कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पर आमचे ते भाग दिन वासुया. वय वशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपूत विदारान ससनाचे देवा सरकार्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमचे आसमी वरवीं तुका आमी दिन वसूंक फावो. हो काही दोन नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दोंबोस्क्या तुज्या भक्ताच्या मनांत परब समोर भूंक पवित्र सभेक तुज्या तूं फाव करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणेच्या धर्मान तुमकां सगल्यांक सांबाळटाय. देखून सगळ्या देवजतान भक्तां संगती
निरंतर आणि सगळी स्तुती तुझी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसात समोर म्हजी तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात अनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोखताची काल्स नव्यान सस्तमी कराराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे पसात आनी समेस मनशां पसात ते वारोवतलें हें म्हजें उगडासा करात भावार्थाचो घट परगटुया बापा जरूच्या मनांचान पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जरूची कुणां रागो शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके तुमचेर विस्तारलेच पवित्र सेवेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे आनी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेऱ्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची एकाकूच कर तांकां अंतुश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तान जे पोरजोरी कमाल पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माई संगती बेगीन धर्म दत्ता आनी सरकारी तुका मना बड्यांत सगळ्या भावाक बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोत बेदार बापा सर्वंदन वैभव तुका ससनाच्या ससनान बापा सर्गीच्या मोगान उलो मारुया जिविता पासत आमच्या दिनवासताना बो करून आमच्या क्रिस्तांवां पासत ताका दिनवासुया सदांच जरचेर बाबाड धरूंक आनी बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक एका एकल्या शाणपणान बर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुवें राज तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो राज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षून तशें आमचे पाप आनी आमकां आनी प्रेम पूण वायटांतल्यान आमकां
सर्वेस्परा सर्वयटांतली तूं आमकां निवाड दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्तूच्या येण्याक बरोशान मेवत रेखतां तर आमकां उदार ककुतीन स्वरुपात कंसली सुटोय सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वेठाय समय जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धरोम दिता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता तुमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र विचार बावडतो दिश्ट घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान सुमेची शांती सरांकाल तुमचे सगळे आसूं मोगान एकामेका शांती दिवया शांती तुमची देवाची शेळी संसाराचें पाप हो जेजू खरो देवाचो पूत सरांत ताजे बापाचेर गोड बाबाट धरून आमी जिवंक हो जेजू आमचे तांय मागता की देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून मगन आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी तुमी आयतनाचे म्हाका फान खंयचे उतरान म्हाका बरो ओथम्या आमच्या गायन कोर जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया D30 4 5 60 5 D34 पेज 65 ओथम्या आमच्या प्रार्थना सोरपोद वेदार देवा तूं आमकां दिलेल्या पवित्र जेवणाक दादोशी आमी जाल्या भगवान जॉन बॉस्को ताची देख आमच्या दोऱ्या मुखार धरून सेवा तुजी सरांच भोगतीन करूंक मोगान आनी सुरसुजायन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां कृपा दे म्हूण तुज्या लागीं मागता तेच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वोद पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन वतात देवाचे सदां गोड बावड दवरून चलात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जैतिवंत आमचो देव शेवटाचे आमी गायन गावुया यू 30 आनी 3 पान 248 यू 33 पेज 248